गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची केदे वर्ते भाग मुरयेचे रसू जावचे आपल्या देवा आवय तरी आंकवा रावचे सर्भे सांच्याक देख जावन सोबच्याक गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची पलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैवीक फळ दिवचे हेवीची जडते पातक भस्मूक जळचे अगते गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची सोभीत कांट्या मदलो शीतळ संद्र स्वादी कम्र कळंतीचे थंय ना कसलो प्रश्न भितर विंसणारून गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची गोडव्या संगी करया नमन माहिती आमच्या तारोकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बचावेची
ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलव मारता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता विज्ञान वारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागता मोये ख्रिस्ता माये तू आमची माय अल्जावडीक तळपोडाशे संगीत गाजोंक लागला ज्ञान तुझ्या उगोण मुजी ना पयस जाल्या आंगणात मुझ्या रंगा खेळ प्रारंभ जाला म्हाका मोग जाला
दोन काळजांचो बांगड्या फुडार आमी आमच्या मोगाचो वांटून घेवया बरो सूख दुखाचो जोडून घेवया आमी हीच लग्नाचो येताय म्हणून कोकणलेक गायता फांत्यापासून तू येताय म्हणून मोरीक नाचता पाका बसून तू येताय म्हणून हांव तुका राखता आंगणात बसून येताय म्हणून कोकणलेक गायता फांत्यापासून
दोघांची तुमच्या लागी विनंती असा हांगासर व्हंकलेच्यो सक्कड मावशी असल्यार दया करून हे घडी थंयसर फोटो काडच्याक तुम्ही सांगात हवेचे सक्कड मावश्यो उपरांत सगळ्या सक्कड व्हंकलेच्या नवऱ्या बापायच्या कुटुंबाचे सक्कड सांध्या पयले मावश्यो मात्र तेजे उपरांत व्हंकलेच्या बापाच्या पाटे तावन सक्कड कुटुंबाच्या सांध्याने एक घडी फोटो काडच्याक हांगासर विधी मुखार येवचे वसा दया करून मावश्या मत आवय पयले गरज ते आवयनी यायचे थंयसर सक्कड बापले आणि तयार रावचे हांगासर सक्कड बापले कुठलेसो बापय तशेंच सक्कड भाव दायकून एक घडी फोटो काडच्या वेगळी हांगासर तयार रावचे वेळ पार करिनासतना तुम्ही सहकार दिवच्याक तुमच्या लागी विनंती आसा दायकून सक्कड बापले एक घडी हांगासर ताच्या उपरांत सक्कड काजन्स व्हंकलेच्या बापायच्या कुटुंबांत सक्कड काजन्स उपरांत व्हंकलेच्या आवयच्या कुटुंबांच्या अवकाश करून दिता सक्कड कजन सदाय करून वेळ पार करिनासतना वेगळी येवचे हांगासर व्हंकलेचो भाव ऑलवीन तशेंच सक्कड कजन्स वेगळी येया सक्कड ऑलवीन प्रितेश पुरा सक्कड कजन्स येया एकटपटे शेलार बुटत गो आपटत तर काळजात तुझ्या मोगाची जर फुटत गो व्हंकलेची आवय तशेंच व्हंकलेच्या आवयच्या कुटुंबाचे मावश्यो वेगळी वेचे त्यांचं वेळ पार करिनासतना वेगळी वेगळी तयार जावचे वेगळी दय करून व्हंकलेच्यो मावश्यो व्हंकलेच्या आवयच्यो भयण्यो दय करून सक्कड भयणी आसा वेगळी
त्याच्या उपरांत सगळ्या फॅमिली कुटुंब अवकाश दिता बापल्यो बापल्यो रेडी राहूचे ते सर उपरांत सक्कड उकलेच्या आवयचे फॅमिली दायकन सांगतच राहूचे बापल्यानी तयार राहूचे वेगीन सर लिपन गो केन्ना फुलां परमळ जावन वळवा पर्यान भुवन गो तुझ्या केसां राशी बापल्यो दायकन वसा उकलेचे दायकन बापल्यो वसा बापल्यो वसा वेगी उठा वसा वेगी जाणा वाटेक राखून राबान गो म्हाका सांडून वचा नाका म्हाका सांडून वचा नाका पावून पायांक पोरान गो सक्कड फॅमिली सक्कड रावा रावा दवणे नका रावा सक्कड फॅमिली मावश्यो भुरगीं पुरा सक्कड वसा एक पटी खजन्स सक्कड पोट वसा दायकण वेगी सगळी फॅमिली वसा दायकण एक पटी सगळी वसा खजन्स कोण सक्कड कयात वेगी वाड्याची घरकान प्रतिनिधी आणि वाड्याघर असतात वेगळी सर्वचे पोटा खातीर वेगळी हॅलो त्यांच्या झाल्या उपरांत वाड्याघरांक अवकाश करून दिता चिंतनेची लारा मोतींत दोस्ता सदांच मोतींत तुकाच राखता कितें सांगू कशें वळू मोगा म्हज्या चिंतनेची लारा मोतींत हॅलो मारिया गायकून हांगाच रावचे मारिया पोटा खातीर ऑलवेन मारिया कितें सांगू कशें वळू मोगा म्हज्या निमाणे एक अवकाश करून दिता वाड्याच्या गुरकारनं प्रतिनिधी आणि वाड्याघरा सक्कड कोण प्रभाकी असतात तुम्ही सर्वांनी ते सर्वेचे आणि पोटकरच्या तुमचं सहकार दिवस बरे करून वड्याची गुरकारनं प्रतिनिधी सक्कड वाड्या करा आणि कोण बाकी असल्यास सैरी देरी द्या करून वेगळे तुम्ही सर्वांनी हांगासर फोटो काडच्याक सहकार दिवचो तुमची लागी विनंती आसा दया करून तुम्ही येऊन सहकार दिवच्याक दया करून असली सक्कडे या कोणाचे नाव काढी नसताना तुमच्या लागी विनंती करता हांगा असले सक्कडे दया करून सिस्टर दया करून सिस्टर जॅनेट दया करून तुमचे सर्वेचे आणि तुमचं सहकार दिवच्याक विनंती आसा
आणि हांगासर फोटो सेशन आमी अखेर करता कार्य बेगीच आरंभ करच्याक आमकां अवकाश करून दिवच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. हॅलो बँकर आणि बेगीच तयार जावचे नवी फेरी येवन महत्वाच्या आंगणांत आसात त्या देखून बँकर आणि बेगीच हांगासर येवन तयार जावच्याक तुमचे लागीं विनंती आसा. काणिंगालें तेल कापले कडलो कुरीस वैकुटेसो जेजू क्रिस्त व्हंकलेक बेसावन दिवं वय मोगाचें आमची मोगाल व्हंकलबाय हानिता येदलो आयच्या कार्याक आयती आसा. परवा
डेरा लागी लग्न बेसाक एक वर्षाक ती आयती आसतना आज नासासो हापट्टो नितळ रोस कान्न नावच्याक हमकोरपणाक आदेवस मागोवन लग्न जिवितांत थाय जावच्याक ते आयती आसा. ह्या संभ्रमाक आयलेल्या सोर वळ्यांक घरचो येजमोणू मानेस्त आवेल डिसोजा आनी घरची येजमोणीन आसा मानेस्तीन रुपिना डिक्रोस आनी ताची भुरगीं आसात हलविरा तशेंच जावय आसा पॅट्रिक तशेंच पूत आसा हॉलविन आनी सून आसा मारिया आनी व्हंकलबाय अनिता ह्या सगळ्या कुटुंबा तरबेन सर वळ्यांक मोगान हांव स्वागत करच्याक आयतो आसा. आमचे संगी आसात आमच्या कुळूर पिरगेचे येजाक बाप विक्टर विजय लोबो तुमकांय ह्या कुटुंबा तरबेन मोगाचो आनी घणाचो बरो येवकार मागता. चोरान एकता ह्यो शिवर आमच्या विकार बापाक. तशेंच हांगासर आयती आसा आमच्या वाड्याची गुरकार मानेस्तीन वेरोनिका कुएलो तशेंच सर प्रतिनिधींक वाड्याच्या संग्यांक सर्वांक एका उतरान हांव मोगाचो बरो येवकार मागता. मोगाचें नांव आयल्या सर वयल्यांक परत एक पटी ह्या कुटुंबा तरबेन घणाचो आनी मोगाचो बरो येवकार. तर नवी सैरी येवन ह्या आंगणाच्या दोरांत आयती आसात हांव उलो दिता घरचो येजमोन मानेस ताविल डिसोजा आनी घरची येजमोणीन आसा मानेस रुपिना डिक्रोस नव्या सैराक प्राणपण उदा दिवन बँडाच्या नादान हांगासर ह्या वेदीक आपोवन हाडच्याक तुमी बसला आसतना चोरान तालयांचो शिवर दिवचो आनी नव्या सैर्यांक ह्या वेदीक स्वागत मागचो. तुम्ही सगळ्या पाहिजे आता येऊ ना त्याच्या लास्ट
मोगाचिनो रोसाच्या संभ्रमाची वेदी हांगासर आयती आसा तरी ती वेदी रिती आमकां दिसता वय मो उलय आयिल्ले वय कित्याक म्हणल्यार ह्या वेदीर बसचे आज माणिक येवंक आसा आनी ताचे सगळे कुटाम हांगासर येवचेर आसा तर हांव उलो दितां गोरसो येजमोन मानेस्त हाविल डिसोजा आणि मानेस्तीन रुपिना डिक्रूज तुमचे मुखार तुमच्या जोरांतल्यांच्या आवाजान स्वागत करूया वेदीक बँडाच्या नादार सवे रोज बँड बचपे यांच्या नादार सवे हांगासर गसबो येजमोन आणि येजमोनीन दोगां येवचे मुखार शिवरांतल्यन शिवर दिव्या घरचो येजमोन तशेंच येजमोनीन येवचे वेदीक येतात तशेंच आमचे मुखार येवच्याक आयते आसात व्हंकलेचो भाऊ आसता मोगाचो भाऊ हॉलवीन आणि मोगाची वणी आसा मारिया तुमी ह्या वेदीक येवच्या जोरांतल्यन शिवर दिव्या मोगाचें नांव इले आई बाय करणे या सक्तांक आयिल्ल्या सैऱ्यांक हांव उलो दितां व्हंकलेची मोगाची भयण आसा तशेंच भोवजी आसा मानेस्तेन हलविरा तशेंच पॅट्रिक करवालो चुरांतल्यन शिवर मोगाचें नांव इले आई बाय करा बसुल्यांक सक्तांक सगळे कुटाम वेदीर आयते आसा तर आयचे माणिक आयची वकलबाई अनिता तुमचे मुखार या वेदीक चोरान तालयांचो शिवर मोगाचें नांव सक्तांक आय बाय करणी अनिता सक्तांक असली वेदी थंयसर भरती जाल्या आता तर वेदीक एक जीव आयला आणि सोबीत माणिक थंयसर परजळता कशी दिसता आमची वकलबाई सोबीत आनी कितें सोपर आनी ब्युटिफुल न्हवऱ्याच्या पाटींक कांय गुत्तना मोसोरगी गुत्तना म्हाका गोत आसा कितें तुमकां कशें दिसता आमची वकलबाई हा सोपर न्ही हंसम आनी लावली तर काळगरचें चोरांनी तालयांचो शिवर व्हंकलेक आनी त्या कुटपाक तर हांव उलो दितां घरचो येजमान मानेस्त अविल डिसोजा तशेंच मानेस्त रुपिना डिक्रूज तुमी हे घडी मुखार वेचे पानपड उदक हाती घेवचें आनी आमचो हांगासो कुळो पिळगेचो विगर आसा बापू विक्टर विजय लोबो तांकां तुमी पानपड उदक दिवन स्वागत करचें तशेंच नव्या सैरांक तशेंच वाड्याची गुरकार हांगासर तिणें हे घडी मुखार येवच्याक उलो आसा पहिल्यान पयलें विकार बाप्पांक वचून पानपड उदक दिवचें आनी ह्या कार्याक स्वागत करचें ताचे उपरांत नव्या सैऱ्यांक तशेंच निमाणे वाड्याच्या गुरकारणी आनी गुरकारणींक सगळ्या होवळ्यांक पानपड उदक दिवचें आनी ह्या संभ्रमाक सर्वांक मोगान स्वागत करचें नवे सैऱ्यांनी पानपड उदक स्वीकार करच्याक विनंती आसा
हांगासर आसा आमच्या वड्याची गुरकार उर्बेस ते गुरकार नसा मानेस ते वेरणिका कुवेल्लो सर्वांच्या थरबेन तुका हांगासर घरचो यजमान आनी यजमानीन पानपड उदक घेवन स्वागत करतात. तुवें आयल्या सर ओवळ्यांक स्वागत करच्याक विनंती. आयल्या सर ओवल्यांक पानपड उदक. सुमेस्ता पावल्या म्हणटात गे. हय देव बरें करूं. हांव परत तांकां तर स्वागत करच्यांक अपेक्षिता. हांगासर आमची धर्म भयण आसा सिस्टर जॅनेट तुमकां ह्या रोसाच्या संभ्रमाक मोगोन आमी स्वागत करता. देव बरें करूं. मोगाचेनो खंयचेय कार्य देवाच्या आशिर्वादान भरजे तर देवाचो आदार भोव गरजेचो. आयच्या ह्या रोसाच्या संभ्रमाच्या कार्याक देवाचो आशिर्वाद मागच्याक हांव वळो दिता. वड्याची गुरकार तशेंच ह्या प्रगतीचो विकार बाप दायकन तुमी मुखार येवचें आनी ह्या मागण्या विधीक सांगात दिवचो. दायकन थंयसर वयरचे सक्तरी मागण्या विधीन साकार दितले आनी दायकन ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಂಗೆ ಒಂದ್ಸಲ भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे. दायकन सर्व आमी उबे रावया आनी तुमचे मोबायल दायक करून सायलेंट मोडान दवरा. हांगासर मागण्या विधी आराम करता आसतना सर्गाचेर आनी उल्हास पाव. हालेलुया कित्या जाका तूं होवंक पावस जाले. हालेलुया आम्हा पासो देवा लागीं माग. हालेलुया संतोष आनी उल्हास पाव ओंकार मरये. हालेलुया कित्या तुमी कुरस जिवन चला. हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणेन मोडणांची वानपणा वरवीं संसार संतोष कावन तुवें दये केली. ताचे माये आमकां मरये मरेपाक ससनांच्या जिणेचो संतोष आमकां लाभाचो कर म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेपाक आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. जसोदी सुता सुता सर्वता महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या. देवा गेल्या बुरव्या मुझे रत्न्या सर्गीचे दयेन म्हाका दिलाय. तुजे तबेन म्हजी मौत उजवाडाय. म्हाका रात सांबाळ चलय. आमेन. ससनाचो विशू दी तांकां येसुन्या अनंत प्रकाशांचेर फंकून दी. समाधानांत तांचो आत्मा विशय घेवन दीत. आमेन. गडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव बीन वाचता. भगीन गीतां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. हर एक म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोता. हर एक म्हज्या कश्टांनी दुका सोम्या तुजो आदार मागता. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दीन वाचता. भक्ती गीतां गांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता. आतां आमी देवाचें उतर आयकुया. सांजोवाच्या पयल्या पत्रांतलें जुवांच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाचनो आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवा तावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो. देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभच्या खातीर
आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दाण देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापे केलो. मोग हांतू आटोपून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमचे पत्काचे परिफोण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाचे न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयलो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करून जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपून जाता. देवाचे उतार हे देवाची व्हड उपकार. मग ह्या देवाची उतरां तर नियाळ आमी करया. एक घडी बसयेत तुमी, या उबे रावयेत. मग आतां आयकलें देवाची उतर हांगासर आमकां देव जाण असो मोग म्हणल्यार आमकां शिकयता. देव मोग, मोगाचें संपूर्णता देव. जर आमी मोग अनुभव करता म्हणजे देवाचें हाजरपण आमी भोगूंक शकता. देवान आमकां हे संवसारी जिवीत दिलां ताच्या मोगा मरिफात. आमचो ताणें मोग केल्ले वरवीं आमकां ताणें जिवीत दिलां. ह्या संवसारात जियोंक ताणें फावो केलां. ह्या संवसारीत जिवीत आमचें आमी सरता आसतना आमकां आमच्या बेसा मरिफात तो अनुभव करूंक आमकां तो अवकाश करून दिता. आनी अनिता बैसरला लग्नाची विता मरिफात, कुटुंबाची विता मरिफात तो मोग अनुभव करचे खातीर देवाचो मोग ताणें डेरेला सांगता तो अनुभव करूंक आसा. आनी डेरेला सांगा ताचें कुटुंबाची वीत बांदून हाडटा आसतना त्या कुटुंबाची वितांत देवाचो मोग ताणें अनुभव करून ताच्या कुटुंबान ताणें तो वांटूंक आसा. आनी तो व्हडलो त्या मोगाक खरो अर्थ मेळटा. आनी आज आयकलें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातान येता आनी जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो जाता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो जाता. म्हणजे आमी समजता जर आमी मोगांची येता तर देवाची भुरगीं आमी जावंक शकता. आज रोसाच्या ह्या संभ्रमा मरिफात आनी ताक ताच्या लग्नाची विताक ताणें बांदून हाडच्या कुटुंबाची विताक आमी ताका सांस्कृतीक रितीन आमी तयार करता. आनी आज विविध ओव्या मरिफात वेर्सा मरिफात ताका थोडी शिकवण दिता. आनी ती शिकवण ताच्या मुखल्या जिविताक ताका आदाराची ती जावंक पावता. देखून आज आमी समजता आनी तपासून मागया. तांणी जोडसो तो मोगाचो मंदामेंत, मोगाचो सक्रामेंत ताच्या जिवितां सदांच ताका ताच्या कृपेदेन आनी बरचीत आसलो तो जावं दी. डेरेलासाचे कुटुंबाची वीत सदांच तें संतोषें जावं दी. आनी तशेंच मुखल्या दिसांनी जावंकाचें सरकारी देवाच्या आशिर्वादान बरलें ती जावन त्या मरिफात एक बरें कुटुंबाची विताक जिवीत आनी मोगा देवाचो मोग अनुभव करचें जिवीत आनी ताका सदांच फावो जावं दी म्हणून आमी समजता मागया. उबे रावया आनी आमची प्रार्थना आतां सर्वेस्परा हुजीर आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे प्रार्थन आयक. बापा आमचें प्रार्थन आयक. सर्गींच्या बापा फाल्यां पोरवा लग्नाच्या पवित्र बेसांत एकवटून आसच्या आनिटा आनी डॅरेलाचेर तुजे आशिर्वाद घाल आनी तांकां बरें आदर्श कुटुंब बांदूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. लग्नाच्या संदर्भावरवी लागीं येवच्या ओकले नवऱ्याच्या कुटुंबाच्यांनी ह्या कासारी जोड्याक सदांच मार्गदर्शन आनी उमेद दिवंक तांची मोतूच वडाय म्हूण मागता. आमच्या बापा आमकां आयक. ह्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्वांक तूं ससनाचो विशय दी आनी निरंतर प्रकाश तांचेर फांकाय म्हूण आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या होकले नवऱ्याच्या आवय बापयक भाव भयणीक लग्न जावच्या आनिटा आनी डॅरेलाक सदांच मोगान पळोवंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचें मागणें आयक. परगळंत आसून हांगासर येवंक असाध्य जाल्ल्या कुटुंबाचे सरसंद्यांक तूं बरी भलायकी आनी समाधान दी म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. ह्या कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर संद्या बसून आमी मागया. तांकां ससनाचो विशय आमी मागया. मुखल्या दिसांनी जावंक आसचें सरकारी
प्रत्येक जावन लग्नाचें तें कार्य सगळें बऱ्या तरेन जावंक आमी मागया. एक बरें कुटुंबा जिवीत आनी तंडेरलाक फावो जावन दिन मागया. आमची सगळी मागणी सर्वेस बापाक भेटून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजे कशें सर्ग जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेली आम बक्षितां तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायट्यांतलें आमकां निवार प्रार्थुया. सर्गींचे बापा तूं आमचो मोगाळ आनी दयाळ सांबाळणार. तुज्या पुताक जेजूक तुवें एका कुटुंबाचो संदो केलोय आनी ताचे वरवीं आमचीं कुटुंबां भाग्यवंत करूंक तुवें योजन केलें. तर आमच्या ह्या होकलेचेर आनी ताचेर तुजी मोगाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तिका नेटय आनी भाग्यवंत कुटुंब आसा करूं तिका तुजो आदार पाटय म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. मोरये क्रिस्त माये तूं आमची माय सारकी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. तूं आमची माय तूं आमकां जाय तुजे सशी येता विघ्ना आनी सुखा दुखा माय तुजो आदार मागता. विघ्ना आनी सुखा दुखा माय तुजो आदार मागता. मोरये क्रिस्ता माये तूं आमची माय सारकी उलो माता माये आमी तुजी भुरगीं. मोगाळ पुता सोफे अंकवार मोरी आशिर्वाद देव आमकां भगवंत कुर्साचे कुरवेन युवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. या रोसाच्या संभ्रमाची मागण्याविधी भोव अपूर्वेन सळणेल्या वाड्याची गुरकार तशेंच आमच्या एस्पिगलचो विगार बाबो विक्टर विजय लोबो अंका तशेंच वाड्याच्या गुरकारणीक आनी ह्या मागण्या विधीन भाग घेतल्या तुमकां सुमेस्तांक ह्या कुटुंबाच्या तरबेन देव बरें करूं म्हणटा. आणि आता वेळ जावन आसा हायची वकलबाई हालिता तुज्या मम्मी डॅडी तावन बेसाव मागसो दयकन तुवें सकयल येवच्याक तुजे लागीं विनंती आसा. वकलबाई आता बेसवांक आयती आसा. Showers of blessing, this is the promise of love.
There shall be seasons refreshing. Ukles ho bau Alvin tashens wani Maria daikar wigi mukarunche. Showers, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. Tashens uklechi vainasa Alvira sobojiasa Patrick Carvalho daikar tumi mukarunche. There shall be showers of blessing, precious revolving again, over the hills and the valleys, send of abundance of Ukleche baple mosho वेल पार करी नसताना वेगळी मुखार यात या सायडीन तरी दायकन फोटोग्राफी करता ते कोण लाईनीर येऊचे आणि तुमचं साकार अशेता वेल पार करी नसताना वेगळी एका लाईनीर येऊचे आणि एका लाईनीर पाठीवेचे सगळीच करून लाईन करे हांगासर व्हिडिओग्राफी तशेंच फोटोग्राफी चलून आसा कंटिन्यू दायकन हांगासर रावचे लाईनीर उकलेसो माऊल्यो सकड लाईनीर वेगळी तयार जाय तशेंच उकलेसो फोटो नसा तुम्ही मुखार वेचे आणि वकलेक तुमच्या कुंपात प्रसाद घेवचो थंयसर वसत आयकव बापल्यो मावश्यो सकड वेल पाड करी नासतना सकट्यांनी तयार रावनची हांगासर बेसावन दिवच्या कुटुंबाच्या लागतल्या सैऱ्यांनी उपरांत हांव नव्या सैऱ्यांक अवकाश करून दिता ते देखून वेल पाड करी नाकात कार्य मुखार सुंक आसा वेल उणो आसा तुमचो सकड आशेता सकडे या सैरी नाव काडचे म्हणना सकड सैरे वेगळी येवचे आणि तुमचो साकार हांव आशेता हे कार्य बेगीन संपोवच्याक बाकी आसा वेगळी येयात वेल पाड करी नासतना जर बेसावून जालो तर हांगासर हांव नव्या सैऱ्यांक अवकाश करून दिता जर कोणी बाकी आसा परत तुमकां एक अवकाश दिता वेगळी येवचे आनी वकलेक बेसावून दिवचो तर नव्या सैऱ्यांनी थंयसर मुखार वेचे आनी वकले बायक बेसावून दिवचो नवे सैरी दायक मुखार वचा आनी वकलेक बेसावून दियात सर ये थंयच रावा एक फोटो काडच्याक आनी तामोदन रावचे थंयसर थंयसर बापले आनी तयार रावचे बापले धायकन कशे आसात वेगळी तयार रावचे थंयसर रोसाचो नार बेतूंक आसा ते देखून हांव उलो दिता उठलेचे बापले वेगीच थंय तयार जावच्याक बापले आनी थंयसर वेचे
आणि रोसासो नारळ आण तशेंच कुवाल वाटच्याक तुमच्या विनंती मोसाक नारळ बेच्च्याक हांव उलो दिता मानेस्त ऑजवर्ल्ड डिसोजा तशेंच आनीक बापले आसा मानेस्त पियूस डिसोजा तशेंच मौशानी सक्रांगा मुखार येवची हांगासर फाटल्यान रावची हांगासर वेल पाड करनासतना कार्य वेगीच मुखार सुन वरच्या म्हाका अवकाश करून दिवच्याक तुमच्या विनंती उकले सो बापय उकलेची आवय दायकून हांगा बेगीनच रावचे सक्तांनी रोसासो नार आता औषध दायकून हांगासर येवन रावा लागीं रावा हांगासर या फाटल्यान रावा उकलेच्या सायडीक सक्कड बापले हांगासर येवचे आनी कोण आसात दायकर बहीण येवन हांव दायकर सक्कड हांगा येवची हांगासर लागीं रावा हांगासर सक्कड येयात दायकर भाऊ वणी सक्कड नांवां कोणाची काडूंक ना तुम्ही किस येवन रावचें हांगासर वेगी आणि आता ओकलेसो बापल्यो मानेस्त ऑजवर्ल्ड डिसोजा आयच्या आणि ताच्या रोसाच्या संभ्रमासोर नाल पूर्ण आसा शुरान तालयोचो शिवर आमी दिवया जोरान मोगाचो शिवर मोगाचे न्हू तालयांचो शिवर दिवया जोरान उकलेच्या बापल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी आसा आयच्या संभ्रमाचो कुवाळो खातीरच्या गोळो दिता मानेस्त पियूस डिसोजा संभ्रमाचो कुवाळो खातीरचो आसा ओकलेसो बापल्यो मानेस्त पियूस डिसोजा आयच्या संभ्रमाचो कुवाळो खातीरच्याक परत एक फावटी जोरान तालयांचो शिवर मोगाचे न्हू आणि हांगासर मोकलो कार्य आसा रोसाक नार कांचो कोणी थंयसर पाठवेचे नाका नार कांतूंक आसा त्या देखून हांगासर वेल पाड करिनासतना सक्कड स्त्री आनी सांगात दिवच्याक तुमच्या लागीं विनंती आसा कोणेच पाठवेचे नाका आनी उरल्या स्त्री आनी सक्टांनी हांगासर सांगात दिवचो सोडयलो लोनार सोडून कांतो आवयाने मोग करून वाटल्याने आपोट रोस घेऊन दैविक
सोपेन सुरुवात रसाचो संभ्रम आणि हांगासर वेल पाड करिनासतना बेगीनच रोसाचो नाल्कांच्या कुटुंबाच्या स्त्रिया लागीं विनंती आसा. पहिले व्हंकलबाईक अवकाश करून दिव्यत कांय सुंदरेनांत तेजे करून व्हंकलबायन पहिले मुखारचे आणि आपल्याच रोसाच्या संभ्रमाचो नाल्कांचो दोगा बुशे तेची भयण अल्विरा तुवें व्हंकलेक सांगात दिवचो. अप्रोसाच्या रसाशिवाय कितेंच नका उरत्या पदांक बेंडान नास नसा संभ्रमाचो उडास तुमी भरून वसा आमच्या संभ्रमाचो रस आज रस कसा. व्हंकलबाई एका सायडीक व्हंकलेची भयण आसा मुखार पळोवचें नास नसा संभ्रमाचो उडास तुमी भरून वसा. व्हंकलेचो भाव आसा माणूस ऑलवेन तशेंच वणी आसा अल्विरा तुमी मुखार वयचें. तशेंच उपरांत व्हंकलेची आवय बापय तशेंच पॅट्रिक परत अल्विरा संगे परत एक फावटी येवच्या विनंती आसा. हांगासर बसा. संद्रेमाक रोसा कसो त्या भुरग्याक रे बेस अशें बापले मावश्यो सगळी एक जावन देव बरें करूं. व्हंकलेची भयण आनी भाऊजी हांगासर मुखार येवचें. संद्रेमाक रोसा कसो त्या भुरग्याक रे बेस अशें आनी हांगासर आयते जावचें मानेस ऑजवल्ड डिसोज आनी मानेस्तीन आयसी ते आयकून तुमी तयार जावचें. ताचे उपरांत पटापट पियोस आनी ग्लॅडीस तशेंच सोडले दोगा मावशी आसात शांती तशेंच प्रिजा तुमी तयार रावचे थंयसर. नरलाची बोली जरून बेतात लग्नाची ताळी बोलून येतात शांती आणि ट्रेझा तुमी तयार रावचे. ताचे उपरांत लग्नाची ताळी बोलून येतात मावलो बापले मावश्यो वेल पाड करनासतना एका लायनीर येवचें. वेगी हांगासर येवचे व्हंकलेची आखय आसा मानेस्तेन कार्मीन गोम्स तिने मुखार येवचें आनी ह्या नाल्कांच्या तुमचो सहकार दिवचो. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. रेशमा रिमा विगी या मुखार रेशमा सैरी दैरी पुरा जमता एकाच घरा दर्याच्या काळजाची उक्ती दारा दायजी येवच्या पारा रेशमा एकडे रावचे रिमाक एक सांगात दिवचो. रिमा विगी हर एक केस भांगरा सरी आणि केन्नाय रंगसोन व्हंकलेचो मावलो आसा मानेस जाकोब रोसाच्या दिसा तशेंच मावलोन दायकून तुमी सांगता मुखार येवचें. हांगासर जरून बेतात तशेंच उरल्यो बापल्यो मावश्यो सकट लायनीर येवचे. हांगासर वेल पाड करिनासतना विगी साकार दिवच्याक विनंती करता. जरून बेतात लग्नाची ताळी बोलून येतात सायेचे मळप वाटो विगी तयार रावतली सर बापल्यो मावश्यो आनी कोण आसा सकट जायकर कुटुंबाची विगी तयार रावचें. रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा जायकर कोंकणी समजता म्हूण चिंता लायनीर रावा तयार हांगासर वेलाचो अभाव आसा देखून लायनीर येवन साकार दिया.
वडाची गुरकार नसा तिने भायर रावचें उपरांत तुका अवकाश आसा दायकून हांगासर येवन नाल कंचाक आनी कोण बाकी आसा विगी येवचें वेल पार करिनासतना विगी या या विगी आणि कोण बाकी आहात सर कझन्स असला विगी येवचे कझन्स कोण आसा सकड या सकड वेल पार करिनाकात दायकून कझन सकड येवचे हांगासर कोण आसा सकड या विगी वेल पार करिनासतना वडाची गुरकार आणि प्रतिनिधी विगी येवचे उकले सब बोदोर नसा माने सिप्रियान तुवे मुखार येवचे तुका एकडी नाल कंचाक अवकाश सांगसर उकले सब बोदोर माने सिप्रियान तुवे एकडी मुखार येवचे आणि कझन्स आणि सक्तानी की लाईनीर येवचे हांगासर वेल पाड करिनासतना सक्कड कझन्स विगी येयात मुखार पळया मुखार येस विगी येवचे आणि कोण बाकी आसा विगी वेळ पाड करिनासतना आणि कोण बाकी आसा बाकी असल्यार हांव जाल्या म्हणचें ता घरची येजमण सकट नाल सांगता कळसो कोण बाकी आसा विकी यात आणि कोण आसा विकी दया करून घरची येजमन मानेस तें रुपीनाडी क्रूज हांगासर मुखार येवचें सगलो नाल सांगता गळसो आनी तसो रोस काडच्या तुमचे लागीं विनंती आसा साकार दिया मावश्यो तोंडाक तोंड पळयनाकात दया करून मुखार येवन साकार दियात प्रितेश दया करून काडच्याक विनंती आसा सोकास लो गोंड रवा दयकर सकडनार सांगता गलसो आणि थंयसर एक सकट सोबीतकन मुदेंतराव येजमन राव फोटो काडूंक आसा आमचोर नाकात फोटो काडूंक आसा इल्ले आसो येवणी तोंडान येजमन इल्ले मुखार पळय ओळ्यांत ओळे रोस काळजार उदेल्या फुल्ल्या बरी दोस दोस वैर कर देवाणी बरें कर देवाणी राव रसमी केसा काढून देवता
देव बरें करूं आनी थंय सर्वेचे सक्तांनी थंय सर्वेचे जाय करून थंय सर्व आसा व्हंकलबाय रोसाक आयते जावचे देडयो काही आसात देडयांनी आयते जावचे हांगासर वेगळी वेळ पाड करिनासतना दोन तीन वर्सां जाली म्हाका वंकुशी काजराची पाय माकी त्यांक सांगू नाका ही खबर मोगाची विसरत कांय पूण सुख म्हाका ना निसत पडना स्वप्नां जावन जगण्यां जावन येताय म्हजे मौते दोन तीन वर्सां जाली म्हाका वंकुशी काजराची पाय माकी त्यांक सांगू नाका ही खबर मोगाची विसरत कांय पूण सुख म्हाका ना निसत पडना स्वप्नां जावन जगण्यां जावन येताय म्हजे मौती रोसले म्हज्या मोगाचे सोबीत फंगराल केसांचे सोलताना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे मानिक पुरबायेचे रूपंदांच सरक्याचे दैवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रोसले म्हज्या मोगाचे सोबीत फंगुराल केसांचे सोलताना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे मानिक पुरबायेचे रूपंदांच सरक्याचे दैवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे एक दीस संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोजलीन मोटार कारारी घेऊन सकलो गांव पाटी गौरा वयताना माई म्हाका सयले सत्संगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले एक दीस संजेच्या वेळारी घेऊन गेलो हांव रोसलीन मोटर कारारी बहुम सकलोंगा पाटी गौरा वयताना माई म्हाका सयले सत्संगले माफ मागले आनी चेडवाक दाखयले रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत फंगराल केसांचे सोलताना जंका सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे मानिक पुरबायेचे रूपंदांच सरक्याचे दैवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे रोसलीन म्हज्या मोगाचे सोबीत फंगराल केसांचे सोलताना दिसता सगळेच ते किरणाळ सुर्याचे मानिक पुरबायेचे रूपंदांच सरक्याचे दैवान म्हाका निर्मिल्ले चेडू मोगाचे
एकतीस पंधरी बिंगारी सांगतल कोपारी पाय मग झाली म्हणून काजारी पोडून मोकारी आता हाऊ रागारी मोरकर विरारी एकटाय जाऊन बेसा घेऊन करूया कंतारी रोसले मुच्या मोगाचे सोपित फंगराला केसांचे सोलताना दिसता सगळेच किरणाल सूर्याचे माणिक आपुर पायेचे रूपांदांच सर्ग्याचे दैवन माता निर्मिलले छेडमोगाचे रोसले मुच्या मोगाचे सोपित फंगराल केसांचे सोलताना दिसता सगळेच किरणाल सूर्याचे माणिक आपुर पायेचे रूपांदांच सर्ग्याचे दैवन माता निर्मिलले छेडमोगाचे दैवन माता निर्मिलले छेडमोगाचे दैवन माता निर्मिलले छेडमोगाचे मोगच्छनो हेदलस वकलबाई हनीता हांगासर रोसाच्या वस्तुरांत आयती आसा हांगासर ताच्या देडया सांगता ताच्या कुटुंबा बरोबर आनी प्रत्येक सावन आज ताचे भाव आसात एक मंटप रेडी करून त्या मंटपा फोंदा तावन ताका हांगासर ह्या वेदीक आपोवन हाडटा आसतना आमी बसले थंयच छोरान तालयांचो शिवर दिवचो आनी वकलबाईक ह्या वेदीक स्वागत करचें. रोज बँड बजपे हेच्या बँडाच्या नादा सगळे आमची वकलबाई आयती आसा हांगासर मुखार येवचा. व्हंकलेचो मावलो आसा मानेस जाकोब डेंगर्स व्हंकलेक सांगता येवन व्हंकलेक मुखार रोसा बसोवपाक हांव विनंती करता. तर परत छोरान तालयांचो शिवर मोगाचें न्हू.
रोज त्यांचं दवरा आणि फाटल्यान थंयसर उबे रावचे दयेकर आणि उलो दिता सकट स्त्रियांक पार करिनासतना हांगासर वेचेर दराबस लागो आसा गोव्यो गांव चलीत ना जाल्यार इवण्णा तुमी दयेकर येवचे प्रत्येक जाण वेरणिकाबाई तुमी मुखार येवचे आणि मुखलो संभ्रम जोडटो करच्या तुमचो सहकार आसता सकट बायल मनशां वेल पार करिनासतना हांगासर गोव्यो गांवच्या मुखार येवचे एक परिणाती करता स्त्रियांक दाय करून हांगासर जागो मस्त जरा बसता आसा हांगासर वेदीर येवन रावचे दाय करून मस्त जागो आसा ओव्यो कलीत नाल्यार वण्णा दाय कुटुंबाची सकट स्त्री हांगासर या गुरकार खंय आसा वडाची गुरकार वेरणिकाबाई दाय करून वेगी येवचे हांगासर आनी साकर तुमी स्वास येता वेलेंटीन आंटी खंय आसा दाय करून वेगी मुखार येवचे हांगासर कार्य सुरवात करच्याक तुमचो सहकार आशेता मोगाचें नांव हायची व्हंकलबाय अनिता रोसाक बसच्याक आयती आसा हांगासर ताचे संगी आसा ताच्या मोगाचो मावळो मानेस जाकोब डेक्रोस एकपटी चोरान तालयांचो शिवर ह्या मावल्याक तर हांगासर हांव उलो दिता व्हंकलेचो मावलो जाकोब डेक्रोस व्हंकलबाय रोसा बसोवच्याक चोरान तालयांच्या आवाज आसवे रोस बँड बचपनच्या नाद आसवे मोगाचें नांव आज रोज सण आसा आयची व्हंकलबाय अनिता सो आनी हांगासर सोबीत सौगा देडयो आसात कशें दिसता तुमकां देडयो सुपर गी तर तांची एक घडी हांव वळख दिसता जुरान तुमचें नांव सांगचें म्हजें नांव पेट्रिना हांव अनिताचें कझीन हांव हर्षल अनिताचें काय म्हणटात कजनाचें तूं म्हजें नांव प्रितिका अनिताचें कझीन म्हजें नांव रेमा ते जावन आसा व्हंकलेच्या काजराचे दूख ते जावं सौगा देडयांक एक पिडी जुरान तालयांचो शिवर दिवया आनी हांगासर रोस पुसतना फकत अनिताक मात रोस पुसचो देडयांचो दीस येतलो आनी एक दीस ते देखून आज रोसाचे कार्य अनिताचे जाल्ल्यान फकत अनिताक रोस पुसचो नितळ सर्गींच्या देवा बापा ओये बापा बेसाव दिवकू ये सर्गींच्या देवा बापा पहिले संता करू दुसरी आमच्या बापा बेसाव दिवकू ये सर्गींच्या देवा बापा ओये बापा बेसाव दिवकू ये सर्गींच्या देवा बापा दुसरी आमच्या बापा तिसरी नामान मोरी बेसाव दिवकू येता सर्गींची मिर्झा मोरे ओये मोरी बेसाव दिवकू येता सर्गींची मिर्झा मोरी दुसरी आमच्या बापा तिसरी नामान मोरी बेसाव दिवकू येता सर्गींची मिर्झा मोरे ओये मोरी बेसाव दिवकू येता सर्गींची मिर्झा मोरी अप्रोसाची वाटली भांगारा सोबवर रोसाक बसल्या कुवन आमची हो कालबाई अप्रोसाची वाटली भांगारा सोबवर रोसाक बसल्या कुवन आमची हो कालबाई रोसाक बसल्या कुवन आमची हो कालबाई रोसाच्या घरा सैरोगी रैत मिलार माये सैत जेजून येता मोळा मिलार माई सैत जेजून येता मोळा रोसाच्या घरा सैरोगी रैत मिलार माये सैत जेजून येता मोळा मिलार माई सैत जेजून येता मोळा आदळलेले बोट लागले पाळा बिये नाका बाळा म्हणता स्पिरिट शांत बाळा बिये नाका बाळा म्हणटा स्पिरिट शांत आदळलेले बोट लागले पाळा बिये नाका बाळा म्हणता स्पिरिट शांत बाळा बिये नाका बाळा म्हणटा स्पिरिट शांत
फेस्ता संतीन धाडली एक बेंतीन रोसाक बेसांव दिवंक येता संतान शेरोतीन फेस्ता संतीन धाडली एक बेंतीन रोसाक बेसांव दिवंक येता संतान शेरोतीन कानी गालेंतेल कापोळी कडलो कोरीस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दीत ओवे कुरिस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दीत आणि गालेंतेल कापोळी कडलो कोरीस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दीत ओवे कुरिस वैकुंठीसो जेजू क्रिस्त ओकले बेसांव दीत कानी तलवेतेल गलन बसया बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा कानी तलवेतेल गलन बसया बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओये बांका पयलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा कानी तलवे तेल गंधवरिले मुने बेसावंदी राणे सर्गींचे मिर्जा मोरये बोवे म्हणये बेसावंदी राणे सर्गींच्या मिर्जा मोरये आलेची दुसरी साखरीचे मेल पांच तेंबे तेल होकलेच्या कानी गाल होवे मेल पासू तेल ओकलेच्या कानी गाल आलेची दुसरी साखरीचे मेल पांच तेंबे तेल होकलेच्या कानी गाल होवे तेल पासू तेल ओकलेच्या कानी गाल पावस तो आयलो इतलो गीत तितलो उंदीर मोतलो ववल्यांच्या माथ्यावयर ओये तितलो होळीच्या माथ्या वैर उंदीर मोतलो पावस तो आयलो इतलो गीत तितलो उंदीर मोतलो ववल्यांच्या माथ्यावयर होवे तितलो ववल्यांच्या माथ्यावयर उंदीर मोतलो शेणकोयर कान काढून नितळ केला नेल उंदीर मुतलो नाही एजमोनीन गाले तेल होवे नेल उंदीर मुतलो नाही यजमानीन गल्ले तेल सकाळी कडली फुलां संजे बावली अल्मा पावली या रसा लागे होवे पावली अल्मा पावली यई रसालागी सकाळी कडली फुलां संजे बावली अल्मा पावली या रसा लागे होवे पावली अल्मा पावली यई रसालागी शेण कोयर काननी तळ जाले नेल अप्रो संतान तुने बापा किते तू पैस कदल घेऊन बसो या विरोसा लागी होवे पैसे कदल घेऊन बसू यई रसालागी संतान तुने बापा किते तू पैस कदल घेऊन बसो या विरोसा लागी होवे पैसे कदल कान घेऊन बसू यई रसालागी नित्य दर साहेबीने किते तू पैस कदल घेऊन बसो या विरोसा लागी होवे पैसे कदल कान घेऊन बसू यई रसालागी सर्गरसच्या पूर्वजांक तुमका किते उणे होकाल दिता देणे अल्मामीस होवे देने उकल दिता देने अल्मामीस सर्गरसच्या पूर्वजांक तुमका किते उणे होकाल दिता देणे अल्मामीस होवे हुने वकाल दिता देने तुमका अल्मामीस मेज अल्मार मांडून मेजा दवरी लागलास सर्गा झाला उल्हास ओकले आजा अजिक तुझा होवे गलास सरकार सला उल्हास ओकले आजा अजे तुझा मेज अल्मार मांडून मेजा दवरी लागलास सरगार झाला उल्हास ओकले आजा अजिक तुझा होवे गलास सरकार सला उल्हास ओकले आजा अजिंग तुझा रोस काढला देडा कांडी येसो उभे राहून सोयता पुतू मोरी येसो ओवे ओलसो उभे राहून पळयता पुत्र मोरीस रोस भितरला कुडांची सूची आलतर अंजा बडव्यांचे कंतार या विरोसा लागी होवे कांतार आजा बुडव्यांचे कांतार यई रोसालागी
आठसार नाल ते मेटीर कारवो पवित्रात्मो परवो होकलेच्या बुजांचेर होवे कारवो पवित्रात्मो परवो ओकलेच्या बुजाचेर जेरुसला शहरा करड गीतन मोरेन दडला मेन मटवा उजवाडाक होवे जेजून दडला मेन मटवा उसवाडाक रसाची वटली दवी गी उजवी पहिलो रसू लयता ओकले आवय तुझी होवे उजवी पहिलो रसू लायता ओकले आवय तुझी रसाची वटली जावी गी उजी दुसरो रसो लायता वगले बापयतोस उजवी दुसरो रसो लायता ओकले बापयतोस बापय रसो पुसता मनान कितें चिंता बरेंपण मागता तुझ्या फुडाराक होवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बापय रसो पुसता मनान कितें चिंता बरेंपण मागता तुझ्या फुडाराक होवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक रसाची वटली जावी बंगार असो काशाचे वटले बंगार आमची कालबाई काशाचे वटले बंगार असो किस मैपास सो रसो होकले बावासो होवे केस मंगासो रसो ओकले बावासो काशाचे वटले बंगार असो किस मैपास सो रसो होकले बावासो होवे केस मैपासासो रसो ओकले बावासो माडाची सुडती पानाची कोवळी मानाची वोवळी वोनी रोसू पुसता होवे कोळी मनाची वोळी वनी रसो पोसता माडाची सुडती पानाची कोवळी मानाची वोवळी वोनी रोसू पुसता होवे कोळी मनाची वोळी वनी रसो पोसता रोसाचे रानी कट्ट्या सो फुगू विसर नका मोग तुझ्या कुळारा सो होवे विसरणाका मोग तुझ्या कुळारासो रोसाचे रानी कट्ट्या सो फुगू विसर नका मोग तुझ्या कुळारा सो होवे फुगू विसरणाका मोग तुझ्या कुळारासो मेवनो रोस लायता मोनान किते चिंता बरेपण मागता मुकल्या जिविताक होवे बरेपण मागता मुकल्या जिविताक माडा वयली फिस्तुली हालोन दलोन पडली दौलत सडली उठले बहिणी मेवण्यांक होवेस पडली दौलत सोडली उकले बहिणी मेवण्या माडा वयली फिस्तुली हालोन दलोन पडली दौलत सडली उठले बहिणी मेवण्यांक तुझ्या होवे पडली दौलत सोडली उकले बहिणी मेवण्यांक तुझ्या बहीण रोज पुसता मोनान कितें चिंता बारा पावंडाची चैन पुरवा घालता म्हणटा होवे चिंता 12 पावंडाची चैन परवा घालता म्हणटा तुळव्या भाशेंत तरण्यांक म्हणटात लात आनी ताका जार म्हणून रुपिनांक बारीक घात होवे लत आणि ताका जार म्हणो रुपिना बारीकात तुळव्या भाशेंत तरण्यांक म्हणटात लात आनी ताका जार म्हणून रुपिना बारीक घात दायकन रोज पुसच्यानी दायकन बापल्यो मावश्यो सक्कड वेल पाड करिनासतना वेगी मुखार येवचे आणि वकलेक रोज पुसो भाताच्या राशीर बसून आसा कावळो मुंडसकर मावळो आता रोसूप लायता होवे कावळो मुंडसकर मावलो आता रोसो पोसता मावशांच्या केसा बंगार असो गोस मावशी पुसता रोसो होकले नीट बोस होवे केस मावश्यो पुसतात रोसो वकले नीट बोस मावशांच्या केसांक गुलो बासो गोस मावश्यो पुसतात रोसो होकले नीट बोस होवे गोसो मावश्यो पुसतात रोसो वकले नीट बोस हातांतलो लिंब उडो विलो दर्या रूपान दिसता सूर्यो आमची होकाल बाय होवे दर्या रूपान दिसता सूर्या आमची वकाल बाई हातांतलो
उलिंब उडो विलो दर्या रुपान दिसता सूर्य आमची वकालबाई होवे दर्या रुपान दिसता सूर्या आमची वखालबाई आड्यांग वाटून आता कायलो हुलप रोसा बसला गुलाब आमची वकालबाई होवे गुलाब रोसा बसला गुलाब आमची वखालबाई आड्यांग वाटून आता कायलो हुलप रोसा बसला गुलाब आमची वकालबाई होवे हुलप रोसाक बसला गुलाब आमची वखालबाई कोसेस माई सैरी आणि रुजाई माई जायकोड कुटुंबाच्या संध्यानी वेल पाड करण्यास नवी मुखार येऊचे तसेच उलो दिता उकले सपोजर सामान्य सिपियान तुवे मुखार येऊचे आणि उकले पुस्तक उलो सजावटले शिरू तिगी पण पहिलो दिया मन वडच्या गुरकराक होवे मान दिया वडच्या गुरकारनीक रसाच्या वटले मोती गोसो मोगासो रसो ओकले कुटमादरांसो होवे गोसो मोगासो रसो ओकले कुटमादरांसो रसाच्या वटले मोती यांसो गोसो मोगासो रसो ओकले पदर मोदनीसो होवे गोसो मोगासो रसो ओकले पदरनीसो तुलव्या भाशेंत कामांक म्हणटात बेले बारी करता शेले उठले बहीण तुझी बेले बारी करता शेले ओकले बहीण तोजी तुलव्या भाशेंत कामांक म्हणटात बेले बारी करता शेले उठले बहीण तुझी होवे बेले बारी करता शेले ओकले बहीण तोजी बारा मुडे ससाऊन तेरा मुडे जिरे वडू आसा बिरे आमच्या होकुलेचे होवे रे असा जिरे आमच्या वकुलेचे बारा मुडे ससाऊन तेरा मुडे जिरे सगळे आयला बिरे आमच्या होकुलेचे होवे जिरे सगळे आयला बिरे आमच्या वकुलेचे पोदन रसो पुसता मनाक कितें चिंता बरें पण मागता तुज्या फुडाराक बरे पण मग तुझ्या फुडाराक कागद पिंदून कागदासो केलो चिरो विंचून काडला हिरो आमच्या हुकुलेन हिरो विंचून काढला हिरो आमच्या होकुलेन कागद पिंदून कागदासो केलो चिरो विंचून काडला हिरो आमच्या हुकुलेन ओये हिरो इंसून काढला हिरो आमच्या होकुलेन माडाक मारूंक कोयतो मासा घालूंक शिरको मुखारी जाऊन चेरको आमच्या होकुलेक होवे सिरको मुखार सामू चेरको आमच्या वकुलेक तुलव्या भाशेंत मिरसांगेक म्हणटात मुंची गुणांनी उंची आमची होकालबाई होवे उंची गुणांनी उंची आमची वकालबाई तुलव्या भाशेंत मिरसांगेक म्हणटात मुंची गुणांनी उंची आमची होकालबाई होवे मुंची गुणांनी उंची आमची वकालबाई फ्रिजांतले उदक थंड थंड पिये शाबास म्हणून जिये तुझ्या नवऱ्यागेर होवे पिये शाबास म्हणून जिये तुझ्या नवऱ्यागेर फ्रिजांतले उदक थंड थंड पिये शाबास म्हणून जिये तुझ्या नवऱ्यागेर जिये शाबास म्हणून जिये तुझ्या नवऱ्यागेर प्रज्ञान दिल्यान सात देनी नंदन कर जिनी बापा होकुलेची होवे देनी नंदर कर जिनी बाबा ओकलेची दनपराच्या जेवणाक सुखी केला तेणले सोंबायेचे कुंडले आमची होकलबाई होवे तेंडले येचे कुंडले आमची वकालबाई दनपराच्या जेवणाक सुखी केला तेणले सोबायेचे कुंडले आमची होकलबाई होवे कुंडले सोबायेचे कुंडले आमची वकालबाई सकाळी काडल्या दुधाक सांजे रायलो फेंड चकना वडली थंड उकले आवय बापूय तुझी होवे थंड सकनावर वी थंड ओकले आवय सकाळी काडल्या दुधाक सांजे रायलो फेंड चकडा वडली थंड उकले आवय बापूय तुझी होवे पेंड सकनावर वी थंड ओकले हवय बापाई तुझी
कुळाल सुटली गाडी कुळूर येऊन पावली एजमोनेच्या आपोण्याक नवी सैरी येऊन पावली होवे पावले यजमानीच्या आपोण्याक नवी सैरी येऊन पावले फुला गुंतून बिनले एक दाले साऊथ कोरियाक वेचे चेडू कशे काजरा कोपले होवे जिंकले का साऊथ कोरिया वेचे चेडू कशे काजराक ओपले सकाळी उठून धुवे पशे येताली जाव्यांक शेताली आमची यजमान बाई होवे अशे ताले जाव्यांक कशे ताले आमची यजमान बाई वकाल आमचे आंबाडे दडायताले काजा जायना म्हणून आमकां हेडायताले होवे दडयताले काजार जायना म्हणून आमकां हेडयताले बाई आमची के ड्रामा पळयतली कोरियाक वेता म्हणून आमकां हेडयताली होवे पळयताली कोरियाक येता म्हणून आमकां फटयताली इंग्लिश भाशेन कायलीक म्हणतात पॅन BTS के पॉपाची फॅन आमची होकाल बाई होवे मेन केकेस पप्पाची आमची वकाल बाई आणि काजार म्हूण लेन्नी जाले रागार फुडें करया काजार बेंडा तांबोरान होवे रगार फुडें करया काजार बेंडा तंबोरान रसाच्या वटले मोती यांसो गसो मोगासो रसो वकले वाड्या घरांसो होवे गसो मोगासो रसो वकले वाड्या घरांसो रसाच्या वटले मोती यांसो गसो मोगासो रसो वकले नव्या सैऱ्यांसो ओए गोसो मोगासो रसो वकले नव्या सैऱ्यांसो नवी सैरी रोज पुस्तक मनान कितें चिंतात बरे पडू मागता तुझ्या फुडाराक ओए रोज पुसतात बरेपण चिंतात तुझ्या फुडाराक आकाशी तालवे फुलले मोवाळ मन मोवाळ आमच्या होकुलेचे होवे कोवळ मन मोवळ आमच्या हुकुलेचे आम्ही बरेले कागद पावले बेळगावांत उरले परगावांत होकले काजिन्स तुझे होवे बेळगावांत उरले परगावांत वकले काजास तुझे कुळूरच्या शहरांत आसा दुधाची डेअरी आता रोसो पुसतात आमची नवी सैरी होवे डायरी आता रसो पुस्तक वकले नवी सैरी शहरांत आसा दुधाची डेअरी आता पुसतात आमची नवी सैरी ओवे डेरी आता रसू पुसतात होकले नवी सैरी निलावाच्या कोयतोल्या चिंचेची तर रोसो पुसल्या नव्या सैऱ्या देव बरें करूं होवे तर रसो पुसल्या नव्या सैऱ्यांक देव बरें निलावाच्या कोयतोल्या चिंचेची तर रोसो पुसल्या नव्या सैऱ्यांक देव बरें करूं होवे तरू रसो पुसल्या नव्या सैऱ्यांक देव बरें करूं आमच्या हितलांत गुलो फुललो ओरेत बोललो ओकलेच्या गुणांक होवे पोललो वरेत बोललो ओकलेच्या गुण आमच्या हितलांत गुलो फुललो ओरेत बोललो ओकलेच्या गुणांक बोललो ओरेत बोललो होकलेच्या गुणांक इतले ओव्यो गावन आमचे बरले पोट आता सोडया काट आमच्या वेरसांचो होवे पट आता सोडया कट उता वेसांसो गोया विची वाटे खनेरीचे पीक खनेरीचे पीक मुझे वोइले ते करे विवा आमची वोकल बाई मुझे वोइले ते करे विवा आमची वोकल बाई उदे उदे देसा उदे ताना तामसो उदे ताना तामसो संद्रे मासो हर्षो रे बिवा आमची वोकल बाई संद्रे मासो हर्षो रे विवा आमची वोकल बाई मोठो बरबात तुपे बरलाई सोपे बरुलाई रोसाक बसल्या राणी रे विवा
आमची वखालबाई रोसाक पोसल्या राणी रे विवा आमची वखालबाई लांब सांकळेची सोमाई माळीची सोमाई माळीची राया कुळीची रे आमची वखालबाई राया कुळयेची रे विवा आमची वखालबाई दायकन उलेसो उकलेसो मौलो दायकन काळींची हांगासर बारीक रे ताशा बारीक रे ताशा आपणो सन गशा रे विवा आमच्या होकुलेक हरप्यांच्या त्या रायाक म्हणतात रे शेक म्हणतात रे शेट हारता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या होकुलेक आता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या होकुलेक हरब्यांच्या त्या रायाक म्हणतात रे शेक म्हणतात रे शेट हाता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या वकोलेक आता जाता अभिषेक रे विवा आमच्या होकुलेक दर्याचे तारू आदळलेले चिखला हादरलेले चिखला हात करणं उकला रे विवा आमच्या होकुलेक हात धरणं हुकला रे विवा आमच्या वकोलेक तांबियाच्या बाणी तापोईला तांबान तापोईला तांबान नौकू तारे विवा आमची होकालबाई दर्याच्या लारा सत्री फुलय मोरा सत्री फुलय मोरा नौकू आपण मोरा रे विवा आमच्या होगोलेक नौकू आपण मोरा रे मौलो दायकन मुकरिंचे उकलेच्या मौल्या उकले तो रसा बसले बरोवचे छोरांतली शिवर उकलेच्या मौल्याक मुगायचे ना फटकी असल्यावर फुटया भेंडा वसपान उठया आमच्या होकुलेक उठया बेंडा वसपान उठया आमच्या होगोलेक वैर वैर जरीच्या माथ्यात केरला लातन वैर वैर जरीच्या माथ्यात केरला लातन या घरच्या यजमान्याक तुझे उतर या घरच्या यजमान्याक तुझे कसोसी मोनो दिये नका यजमान्या तुका देव पावतलो दिये नका यजमान्या तुका देव पावतलो येवच्या वर्सा यजमान्या तुका नाचो जातलो येवच्या वर्सा यजमान्या तुका नाचो जातलो आबा आबा म्हणून तुझ्या फाट्याक लागतलो आबा आबा म्हणून तुझ्या फाटीक लागतलो वैर वैर जरीच्या माथ्याक केरला लागतलो वैर वैर जरीच्या माथ्याक केरला लागतलो या घरच्या यजमान्याक देव बरें करो या घरच्या यजमान्याक देव बरें करो
ओवी आणि वेट्स गावनो या रसोत्सव संभ्रम दोट्ट केल्ल्या सर स्त्रियांक आणि हांगासर ओव्यो गावंक आयिल्ल्या सगळ्यांक एका सुत्रान या कुटुंबा तरबेन हांव देव बरें करूं म्हणटा. मोगाचेनो आतां वेळ जावन आसा तुमचे मुखार आमचे हांगाचे कॅटरिंग आसात सी स्टार केटर्स खोलोर ताच्या पयल्या सर्वांनी एक घडी आमी उबे रावचे आनी ह्या खणा जेवणाचेर देवाचो आशिर्वाद मागचो. देखून सकता आमी एक घडी उबे रावया. हांगासर सर्गींच्या मोगाळा बापा आज आनी ताच्या रोसाच्या संदर्भी हांगासर आमी ताची कुटुंबाची सैरी दैरी वाड्याघरां नवी सैरी सकड मोगान सांगतान जमल्या. मागता बापा प्रत्येक सावन आयच्या ह्या व्हंकलेक तुज्या बेसावांनी बर म्हूण मागता. मुखार जावंक आसची हर एक कार्य तुज्या बेसावान ती तूं कर आनी तुजो आधार दी. आज प्रत्येक सावन ह्या संभ्रमाचेर तुवें तुजो आशिर्वाद घालाय. मागता बापा ह्या संभ्रमाच्या कणा जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे खाण जेवण सेवले वरवीं आमकां बरी भलायकी मोतीक समाधान तूं दी म्हूण ह्या वेळा मागता. तशेंच बापा मागता संवसारांत एका घडयेचें खाण मेळना आसतना साबार जण कश्टून आसात. उदार मनाच्या मनशान तावन तांकां एका घडयेचें खाण म्हणी तूं फावो कर म्हणून ह्या वेळार मागता. मागता बापा हे जेवण तयार केल्ल्या सर वावराड्या पसत तांकां बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान दिन मागता. हे जेवण हे खाण स्वीकार केल्ल्या वरवीं आमकां बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान दी म्हूण तुजे लायक परतता. आमच्या उपास सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजे रास आमकां येवन तुजी सर्ग जाता तशी संवसारान जावं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. सकट बसया. आतां तुमच्या मुखार येता सी स्टार केटर्स स्नॅक्स घेवन सकटान ते मोगान स्विकार करच्याक तुमकां उलो. तुमच्या मुखार सी स्टार केटर्स. ह्या स्वत हांगासर अपूर्व्याचे डॅन्स प्रदर्शन जावन आसा. देखून हांव उलो दिता डॅन्स प्रदर्शन करची भुरगीं वेळ पाड करिनासतना बेगीन मुखार येवच्याक. कुड़ी ठंडीत रे एक ग्लास बियर कुड़ी ठंडीत रे काळजा तरी मार्चाला. तर तुमचे मुखार अपूर्व्याचे डॅन्स प्रदर्शन करच्याक आयती सांत हर्षल आणि रेमा चोरान या भुरग्यांक तालयांचो शिवर दिवया. Thank you.
हे गेम डॅन्स आणि एक डॅन्स आसा ते उपरांत ताच्या पळय एक ल्हानसो एक गेम करूंक अशें येता मोगाचें नांव ह्या रोसाच्या संभ्रमाचे संदर्भे एक ल्हानसो गेम तुमचे मुखार जर आज कोणे पुरा फोन पे गूगल पे खंयचेय पे जाता कोणें केल्यार तुमी उबे रावा खंयचेय पे केल्यार आज तुमच्या मोबायलात तावून खंयचेय तुमी आज पे केला म्हूण चिंतया जर केला तर फोन पे गूगल पे तेका तुमी एक कडेन उबे रावचे थंयसर कोणे पुरा केला आज एक आनी कोण तुमी करूं ना विसर आनी कोणी करूं ना ओके पुरा कॅश व्हडली मनशां कोणे पुरा केला ओके 2 दिसतात आनी कोण ಯಾರಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಫೋನ್ ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ತಾವುಗಳು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ कोणे पुरा केला कितले जण असतात हात वयर करा एक बडी हात वयर करा उबे राहा बसल्या जायना उबे रावचे ओके आणि कोण असा की लास्ट चान्स एक दिता आसात की ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जण असतात नाही आता 11 नवी सर एक उबे रावली कोणाचे मोबाईल खाण गेले गुत्तू ना म्हाका तुझ्यांच मग ओके तर कितले तुम्ही आज गूगल पे वा खंयचेय पे जावन दी कितले अमाउंट सांगचे थंयसर कितले 600 हां गतो हां 2800 ओके आणि कोणतंही पटल्यान कितले गट्ट संगीत 1051 रुपीस की वय अंतई 1200 ओके आणि हांगा थंयसर गट्ट सांगा एक फुटे म्हाका आयकाचे म्हणजे कानिल्ले पयस नाही वय आज केल्ले टोटल 2080 13,676 400 1900 आणि हांगा कितले सांगा म्हाका सांगल्या पळोवता दाखयचे म्हणना हा इल्ले पळयचे पडटा म्हाका 60,356 म्हाका इल्ले करता की पण 10,000 10,000 आणि फाटल्या नवी सेरी हांगासर आसा ती सारता 152,100 ओके आता म्हाका जाय आज तुमचे व्हडले अमाउंट म्हाका नाका तुम्ही कितले 50,000 1 लाख करा म्हाका आज उन्ने कोणी आज गूगल पे केला एकच शर्ट हांगाची हांगा एक माणूस आसलो तुम्ही कितले केले 51 रुपीस आयच्या सगळ्या दिसा मग वय देव बरें करो हे इनाम पावू जाता तुमचे नाव अरविंद मोतेरो हे इनाम पावू जाता मास्टर अरविंद मोतेरो हे चोरान तालयांचो शिवर आमी दिवया ओके अनेक डान्स करच्या पहिले ल्हानसो अनेक गेम जर तुमचे कडेन नोट आसात 20 रुपयांचो 10 रुपयांचो 50 रुपयांचो तो नोट तुम्ही भायर करचो वेगळी भायर करचो वेलाचो अभाव आसा कार्य म्हाका वेगळी संपूंक आसात तुम्ही सहकार दिल्यार मात्र हे साजी जाता तेजे कोण वेगळी नोट भायर काडा कोण पुरा हातून भाग घेतात परते अवकाश दिना लास्ट पॉकेटलो नोट काडल्यार हांव अवकाश दिना तेजे कोण हात वयर करचो कोण पुरा ह्या गेमांत भाग घेतात म्हण खंयचोय नोट जाता 50 50 100 200 कितलेय जातात तेजे कोण तुम्ही हात वयर करचो नवी सैरी हात वयर करा थंयसर कोण पुरा गेमांत भाग घेतात ओके नोट उखलून दाखया म्हाका नोट उखलून दाखया परतून नोट चेंज करूंक ना एक तुमच्या लागीं विनंती नोट चेंज करिनाकात तोच नोट कंटिन्यू करचो तुम्ही जायत मग सकट तयार घे येस आणि कोण आणि त्या नोटांत तातूंत डिजिटल नंबर आसात न्ही खंयचेय जातात नंबर आसात तुमच्या नोटांत सक्त्याच्या नोटांत आसात त्या नंबरांत जर तुमच्या नंबरांत लास्ट नंबर 04 आसा जाल्यार तुम्ही उबे रावा 04 लास्ट नंबर एप्रिल म्हयनो 04 एप्रिल म्हयनो त्या नोटाच्या लास्टाक 4 नंबर त्याच्या पयले 0 आसा तर उबे रावा कोणाचे आसा गे कोण आसा 04 आसा गे येस आणि कोण आसा उबे रावा नोट करून उबे रावा आणि कितें आसा काम दाखय मुखार या तुम्ही मुखार या एक मुखार या म्हाका दाखयचे मुखार या कोण पुरा आसात मुखार या वेगळी मुखार या नोट चेंज करिनाकात काडली परतून लास्ट नंबर 04 आसा गे ना फस्ट नाका म्हाका लास्टाक जायचे 04 ओके कितले जाण आसा चौगा 5
ओके म्हाका दाखय नोट उखलून दवन दाखय कितें व्हिडिओग्राफी आसा आनी फोटोग्राफी आसा आनी अवकाश ना जालें दाखय म्हाका लास्ट नंबर 04 107504 ओके 637004 आनी हांगा आसा 594804 आनी हांगासर नंबर आसा 670404 आनी हांगासर लास्ट एक 10 रुपयाचो नोट आसा 804 आनी एक वन स्टाईल हांगासर 604 ओके कितेंय जावं आतां जोरान एक तालयेन शिवर या सक्तांक आनी आतां तुमकां आनी एक काम आसा त्या नोटांत 28 आयची डेट आसा की पळया 28 2 आनी 8 28 सांगत असल्यार बरें नाजाल्यार 2 आनी 8 खंयचे नंबर असल्यार सांगा आसा की 28 सांगत आसा की ना 28 सांगत आसा पळय पयलें आसा की पडना ना मू तूं दाखय म्हाका 2 आनी 8 आसा आनी कोणाडे आसा 2 आनी 8 2 आनी 8 आसा की उरली पुरा पाठीव आसा 2 आनी 8 नातली पुरा पाठीव आसा पूण म्हाका 28 सांगत आसलें कितें जावं 2 आनी 8 आसा हांगासरी नांव जाता मानेस्तेन आसून ता चोरांक तालयांचो शिवर दिवया कितें मसर जालो की कोणाक प्रायज मेळ्ळें म्हूण एक पटे चोरांक तालयांचो शिवर दिवया आनी आतां डान्स कंटिन्यू करता हांव बेगीन मुखार येवचे भुरग्यांनी Alvira daikon mukhar yewchi Alvira kaysa Alvira daikon wiki mukhar yewchi hangasar Alvira wiki hangasar yewchi ye gadi ओके हांगासर भुरगीं आयची आसान परत एक पटी तुमचे मुखार डान्स प्रदर्शन करच्याक फेड्रिना आनी अर्शल तुमचे मुखार करो चोरान तालयांचो शिवर दिवया मोगाच्या भुरग्यांक आमी प्रोत्साहन दिवया प्रत्येक पिढी चोरान तालयांचो शिवर भुरग्यां पासून आनी हांगासर आसा गेम्स आतां तुमकां स्नॅक्स दिले मो स्नॅक्स दिले तांतून कबाब आसले गे आसले मो तर तुमी प्लेट उडोवन जाल्यार हांव जबाबदार न्हय पूण तांतून कबाब आशिल्ल्यान एक आड आसले मो कोणाच्या प्लेटींत लंबो आड सांगी तांकां एक इनाम दिवचें म्हणचे धरलें जर आसा तर त्या आड घेवन हांगा मुखार येयात वेगी येवचे कबाब में अड्डी असल्यार मुखार येया तुमी उडोवन जाल्यार हांव जबाबदार न्हय पूण असल्यार ते आडकान घेवन मुखार येयात वेगी वेगी येया आडनातलें मास्क लावचें दुरसोने आसा आनी मुखार तुका आदत दिवंक सांगता हांव ते देखून वेगी मुखार येवचें वेगी वेलपाड करिनासतना कोण पुरो आसा तेगी मुखार या आड दाखोवंक आसा आनी कोण आसा एकच गे
पाठी आणि कोण असला की मुखार या लास्ट एक अवकाश कबाब में अड्डी कोण असा एकली मात आज कबाब में अड्डी आणि असा की कोणी ओके लास्ट अवकाश अब्बा कोणाची विसरून अड्डी नाही सांगायचं नाही मग ओके दुसऱ्यांची विसरून अडून मग दुसऱ्यांची विसरून अडूडत मग आडा हां तुझे ओके तुझी हाडा नाही चिकनाची हाडा तर या हाडांत लांब हाड असल्यार जॉईंट करूंक ना खंयचेय हाड जाता एक हाड चॉईस करचे ओनली वन सेपरेट ओके आता पळया तुमीच पळया तो काय कोणाचे म्हाका दिसता येता हाड लांब आसा हाज्या की लांब ना तातूंत आसा की तुजे कडेन सरता शो दिस इज रॉंग ओके हांगासर इनाम पळोवं जाता लियोनाचे हाड बारी लांब आसा लियोनाचे हाड लांब आसा लियोना एक घडी राव ते हाड उकोल धरता खंयचे सकता की कबाब में अड्डी लियोना जोर तालियां शिवर ओके देव बरें करूं वकाल बाई आमकां आनी इल्लोसो वेळ आसा देखून आनी एक गेम वेगळीच म्हाका दिता हांगासर थोडे शब्द म्हजे कडेन आसात जर त्या शब्दांत खंयचेय एक पद गावंक तुमकां कळीत आसा तुमी थंयच उबे रावचे तुमचे लागीं येता हांव आनी ते पद गावंक तुमकां अवकाश करून दिता पयलो शब्द ह्या परी आसा गग्रो ह्या शब्दांत कोणाक एक पद गावंक कळीत आसा तुमी उबे रावचे हात वयर करचो आनी उबे रावचे थंयसर गग्रो म्हळ्यार शब्दांत कोणाक पद गावंक कळीत आसा तुमी उबे रावयात एक माणूस उबे रावले आनी कोणी आसात गी आनी हांगासर एक अवकाश करून दिता पयले वारेना वादळेना गग्रो कसो उबलो गो ते म्हाका गुर्तुना कशें उबलो म्हणून जाल्यार तितलेंत गी एक शब्द आनी कोणाक कळीत आसा गग्रो ह्या शब्दांत पद गावंक आसा हांगा एक मनीस आसा नाचता नाचता सेल्ली बाय गागरो फुलयता कित्याक सेल्ली बायसो गागरो वराक उबोवन गेला हांगा एक मनीस आसा गोंयांत पासकी नायला गागरो पुल्लोण ताणें दोन बोबळी हाडल्यान अर्द्या बांदून वरे वा अर्ध्यार कशें गायलें समाज जावना तरी ओडना आनी एक अवकाश आसा हांगासर दुसरो शब्द आसा मोग म्हणल्यार शब्दांत मस्त पद आसा वेगळी हात वयर करचे आनी अवकाश करून दिता मोग म्हणल्यार शब्दांत कोणाक पद गावंक कळीत आसा वेगळी हात वयर करचो नवी सैरी पयलो अवकाश तुमकां मोग तुजो कितलो आशेलो कितलोय लाबूंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा मना पोंग तुका थँक्यू आनी कोण आसा गी पद आनी की बरें गावया तें आसलें तरी आनी कोण अवकाश आसा मोग म्हणल्यार शब्दांत पदां गावंक वेगळी हात वयर करात कोणी नांद गे ओके हांगासर आसा दोगां पटापट मोग हो तुझो लाराच्या नादा परी मोग हो तुझो नादाच्या नादा परी आनी कोण जोरान तालयो शिवर दिवया भोव अपूर्व ताळो तरी बहुत मोठवें जालें आनी कोण ओके थंयसर एक आसा मनीस तें मोगरे 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 मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे तितलेच गोत्तू बाय भारी फास्ट मोग तो भारी फास्ट मोग जोरान एक तालयांचो शिवर दिवया आनी हांगासर आसा आनी एक मनीस तें मग म्हाका कळना आमच्या घरा मुकल्या एक सोड सुकण्या
तांबडे बोजेच्या मोगाच्या भरण्या मोगाची दिवटी माकाय दाकाय मोगाची खेळी मोतींत पीकय. वो अपर बॅन गायला तरी अनिल नाही बहुत मोठे केलंय तरी अनेक शब्द असा आणि कोण असा गे एक अवकाश निमानो एक अवकाश कोणी असात गे मुखलो शब्द असा पेटो कोणी असा गे नाही पेटो शब्द पद गावचो पेटो विग्गी कोणी असा गे हात वयर करा विग्गी तू पेटो नाही पद पेटो कसं ना राहणार एक मिनिट आम्हाला ते मध्ये आहे ना काही आईला पाहू म्हणणं सांग. शेजाराच्या घरा काजाराची सली काळजाक मारता भांगाराची बली पळोंक तोडबो ना रे पळोंक तोडबो ना बारीक नाही चिव 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 टॉमी चिव चिव टॉमी चिव चिव टॉमी चिव टॉमी चिवंत असा खंय तावन खंय पावला म्हणून गोत्तू ना आणि कोण पेटो शब्दांत कोणी पद गावंक तयार आसा बरें पद आसा ह्या शब्दांत ट्राय करताय गे आणि कोण वेगळी पेटो आसात गी कोणी आतवेर कशें वेगळी व्हंकल बाय येवच्या पयलें गेम मुकदोंक जाय ते देखून एक अवकाश निमाणो आणि एक शब्द आसा हांगासर मांकोड कोण आस मांकोड जाता पळोवया हात वयर करा वेगळी निमाणो शब्द मांकोड कोण आसा गे खंय ओके मंगळूरांतले कोंबले आमी दुकानी हाक मारताव गांवांत रावून गांबरे वावून थंय हांगा काम करताव. हांवें सांगलो शब्द मांकोड मंगा मंगळूर न्ही मंगा मांकोड मंकी कोण आसा गे कोण आसा गे एक अवकाश बरें करून गावंक ओके कोणी आसा गे आणि दोन शब्द कन्नडांत आसात जर तुमकां कळीत आसा तर तुमी गावयेत. पयलो शब्द आसा नेनापू उडास कोणी ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಗಿ ನೆನಪು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ನೆನಪು ಶಬ್ದದಿಂದ ಪದ್ಯವನ್ನು ಆಡಬಹುದು ಕುಣಸಗೆ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ಎಂದೆಂದು ಮೇಘಲಮ್ಮನೆಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಯಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ आणि कोणासागे तर निमाणो एक शब्द असा दोणी दोणीಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ तो MS ಧೋನಿ नहीं ಧೋನಿ ದೋಣಿ ಸಾಗಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿ ದೂರ ತೀರವ ಸೇರಲಿ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿಗೆ ಬೀಳೋ ತೇಲುವ ತೆರೆಯ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಯಲಿ कशें वयर पोंदा कर्ण दोनी सागली आणि कोणा सामान्य असतं राव ते 9 अंक एक अवकाश येता मागीर तुझ्या सिनेता परत इल्लोसो अवकाश वेल उणें आसा कोण हात वयर कर हांगा एस प्रतिनिधिगे ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಸಾಗದು
ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಸರೆ ಆದರಿಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸೇರೆ ಕೂಡಿ ನಲಿಯುವ ಆಸೆ ಮನದಿ ಕಾದಿದೆ ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ಹಿತವು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯಾದರೆ ನೀರ ಬಿಟ್ಟು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ದೋಣಿ ಸಾಗದು ನೆಲವ ಬಿಟ್ಟು ನೀರ ಮೇಲೆ ಬಂಡಿ ಹೋಗದು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸಾಗದು. भो आपूर बॅन गायलेले पद जोरान तालयेंचो शिवर दिवया मोगाचेनो. भो आपूर बॅन गायलेले आसा आनी कोण आसल्यार निमाणो एक अवकाश करून हांव दिता. ताजे उपरांत ह्या गेमाचे विनर्स हांव चॉयस करता. तर गेम आखेर करचो वेळ लास्ट एक चान्स व्हंकल बाय आयती आसा जाल्ल्यान लास्ट एकल्याक म्हाका दिसता हांव चान्स दिता. हांगासर हातूंत रोल केल्लो वेगी गांवचे ओके सेम पद गी ओके. तर हायचे विनर्स तुमच्या कोण येस हांवें चिंतला तिकाच. तर तुमचो वोट तिकाच चड आसा म्हूण चिंता मानेस्तीन उबें रावचें. भोव आपूण बॅन पद गायलेलें आसा आनी जोरान तालयेन शिवर मानेस्तीनीक. तर व्हंकलबाई आयती आसा हांव उलो दिता व्हंकलबाई वेदीक येवच्याक. Muévelo, 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 muévelo y suénalo. Muévelo, 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 muévelo y suénalo. Muévelo, muévelo, muévelo. तुझ्या रूपण्यासारखे सोबीत असा नाव गोते तुझे अवकाळ चेड्यांच्या वोटान फुले फुल तू नाही बामचे तुझ्या सुंदर रूपण्याक पिसवून गेले तुझेर मन आमचे पाड्यातल्या हरएका तरणाट्यासल्या पायी तू मोगाचे. ओ मारिया ओ मारिया परसरच्या तू सूर्या ओ मारिया निसकळ तू पारव्या ओ मारिया मोगाच्या तू दिरव्या देखलेल्या काळजात तू स्वानूच्या जोर तू मोगाचेना व्हंकलबाई हमकारपणाचे नाव न्हू. हांगासर आयती आसा हांव उलो दिता व्हंकलबाईन परत ह्या वेदेक येवच्याक. तुमचे मुखार व्हंकलबाई आनी परत ह्या वेदेक जोरान तालयेन शिवर दिवया मोगाचेनो. मोगाचेनो ह्या अपूर्बायचे कार्य सल्ला तर आज सभाराणी तुमचो सहकार दिला सांगात दिला कुमो केल्या सक्ताचो उपकार बावडूंच्याक हांगासर मुखार येता. व्हंकलेचो भाऊ ऑल्विन डिसोसा तुमचे मुखार उपकार बावडोवची 2 उतरां घेवं. आयसो बागी दीस फाव केल्या तशेंच ताच्या बेसावांनी रोसाचे कार्य बरे रितीन जायशे केल्या धन्य देवाक हांव वर्गा दिता. हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमचे फिरगस बिगार बाब विक्टर विजय लोबो हंसो ताणें देवाचे उतार दिवन देवाचो आशिर्वाद ह्या कार्याचेर मागल्या पासून हांव देव बरें करूंक म्हणटा. आमच्या वाड्याच्या गुरकार असो आनी वाड्याकारां असो आनी वोव्यो सांगूंक आदर दिल्या सर्वांक देव बरें करूं. हांव उपकार पडयता नव्या सेर असो आनी कुटुंबादार असो. हांव उपकार पडयता MC कर हे रोसाचे कार्य सवयल्या आमच्या अंकल लॉरेन्स रतकल असो
आजच्या दिसाचे कार्य बहुत सुंदर रीतीन मांडून हाडल्या फॅशन डेकोरेटर्स सुरेश डिसोजा, रुचीक जेवण उदकसून दिल्या सी स्टार कॅटरिंग अँड सो, लायटिंग आणि साऊंड केल्या लोबो इलेक्ट्रिकल्स आणि साऊंड्स कल्लापू, फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफी केल्या मेल्विन मॉर्गनार्ड अँड सो, लाईव्ह टेलिकास्ट करच्या डिल्सन मीडिया अँड सो इंका देव बरें करूंक म्हणटा. ह्या कार्याक प्रत्यक्ष आणि परोक्ष रितीन साकर दिल्या सर्वांक देव बरें करूं. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. भाऊ अपुर्वेच्या उतरांनी कोणाक सोडी नासतना सर्वांक देव बरें करूं म्हणल्या म्हणे ऑलवेन तुकाय आम्हा सर्वांच्या तर्फेन देव बरें करूं. आणि आता ओडल इनामा जिखल्यांक इनामा दिवचो वेळ गेमान जिखल्यांक दय करून तुम्ही वेग्गी मुखार येवचे आणि इनामा उकले तावन स्वीकार करची. दय करून इनामा जिखले सक्कड वेग्गी मुखार ये हांगासर वेगी कोण पुरा इनामा जिखले आबा कबाब में आटी एकले असा काही असा वेग्गी दवणे आणि कोण थंयसर सफेद पद घेतले सोप आसा आणि कोण आसा कोण पे सनीक कोण थंयसर एकलो आसा आयला ओके आनी कोण आसा मुखार येवचे. हे कडेला सांगात रावा वेगळी आहे वेगळी आहे आणि असून तपाय वेगळी आहे एक प्राइस घेऊन आसा हे कडे रावा सांगात रावा हांगासर लग्गी रावा ओकलेचे लग्गी रावा. देव बरें करूं. आणि आयच्या वर्त्या संदर्भात ओकलेच्या पोधोरणीक एक मान करच्याक वकलबाई अशें येता मानेस्त सिप्रियन तुमी दय करून मुखार येवचें आणि आयचो मान तुमी स्वीकार करचो. माने सिप्रियन दय करून ओकलेचो पोधोरण वेग्गी मुखार येवचें हांगासर. तशेंच हांव उलो दितां घरचो येजमान मानेस्त आविल डिसोजा आणि मानेस्तीन रुपिना डिक्रूज तुमी हांगासर येवचें उदकाचो चंबू घेवन. वड्याची गुरकार नसा तिने दय करून वेगळी मुखार येवची हांगासर. वड्याची गुरकार तशेंच घरचो येजमान पयल्यान पयलें व्हंकलेच्या तर्फे सॉरी नवऱ्याच्या कुटुंबात हांव एकल्याक हांगासर आपयता. ह्या उदक जेवणाचो उदक स्वीकार करच्याक दय करून वेगळी मुखार येयात हांगासर. पयल्यान पयलें नव्या सैऱ्यांक हांगासर जेवणाक उदक घरच्या येजमान्यात हांव न्हू नव्या सैऱ्याक जेवणाक उदक दिवचें. साईड गोंड रावा दय करून. आणि हांगासर तो चंबो गुरकारनीन स्वीकार करचो आणि ह्या संभ्रमाक आयलेल्या सर्व ओवल्यांक जेवणाक उदक दिवचें. आयल्या सर्व ओवल्यांक जेवणाक उदक आयलें म्हण चिंता. सक्तांक पावले म्हण चिंता. जर पावले तर चेरोन एकताली असो शिवर वड्याच्या गुरकारनीक. तर हांव उलो दिता वकलबाई आणि ता नव्या सेऱ्यांक घेवन पयल्यान थंयसर वचून कावंटर उक्ते करच्याक मुखार येवचें आणि नव्या सेऱ्यांक जेवणाक आपोवन व्हरचें. ताचे फाटल्यान परत सक्तांनी उठचें आणि जेवणाक वेचें हांगासर. ಸರ್ವರಿಗೂ ಈಗ ಊಟದ ಸಮಯ. ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವುದು. तसेच आयच्या संभ्रमाक हांगासर अपूर्वेचे डान्स केल्ले आसा, बँड वदकसून दिल्ले आसा. रोस बँड बचपे माणस मेल्विन तसेच ताच्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आणि हांगासर म्हज्या उजव्या सायडीक आसा हांगासर त्या सायडीक एक काउंटर हांगासर दोन काउंटर एक मासाचे एक रांदवेचे. तसेच तुमकां खंयचें जाय तें जेवण तुमी स्वीकार करचें. दोन मासाचे काउंटर आसा आणि एक रांदवेचे काउंटर आसा. खंयचें तुमकां जेवण जाय तें स्वीकार करचें. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಎರಡು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಒಂದು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಕೌಂಟರ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಮಗೆ ಯಾವುದು ಭೋಜನ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು. ದಯಕೊಂಡು ಸಕ್ಕಣಿ ಉಚ್ಚಿ आणि जेवणाक वेची हांगासर. आणि उपरांत हांगासर कजन्स असो एक डान्स आसा. कजन्स सकट रेडी आसात गी? खंय आसात सकट? आणि हांगासर आतां कोणा डान्स करूंक आसा तांणी सगळ्यांनी तयार रावची हांगासर.
ते जेवण जात असताना हांगासर डॅन्स हे जावन आसता ते कोण कोणाचे डॅन्स आसा विकी कबाब मागीर खावचे पयलें डॅन्स करचे वचूं आणि आजचे कार्य भोव अपूर्बायन जायचे तर तुमच्या वोवल्यांचो साकर वर्तो जावन आसा आणि तुम्ही दिल्ल्या साकराक हांव देव बरें करूं म्हणटा लॉरन्स डिसोजा सुरतकाल तुमकां सर्वांक आभारी जावन आसा तुम्ही दिल्ल्या साकराक सर्वांक देव बरें करूं मारिया तुझो मोको वेंकेला काळीज मुझे तुका सुदिला तू सोपनांत येताय मुजा पतीन जांग येताय गेदाळा मारिया तुझो मोको वेंकेला काळीज मुझे तुका सुदिला तू सोपनांत येताय मुजा पतीन जाऊन येताय केदाळा हो मारिया मोगाच्या मारिया परसळच्या सुरिया हात मुझो दर ये बराबर मुझे घर तुझी घर मारिया हो मारिया मोगाच्या मारिया परसळच्या सुरिया हाथ मुझे दर ये बराबर मुझे घर तुझे घर मारिया तातू तमाशे मारिया तुझी जाते कशी हांव दीस रात तुका चिंता खरेंच म्हाका तुजे सुखशी लोक उलयता तमाशे मारिया तुझी जाते कशी दीस रात तुका चिंता खरेंच म्हाका तुजे सुखशी हो मारिया मोगाच्या मारिया परसळच्या सुरिया हात मुझो दर ये बराबर मुझे घर तुझी घर मारिया हो मारिया मोगाच्या मारिया परसळच्या सुरिया हात मुझो दर ये बराबर मुझे घर तुझी घर मारिया वेळा काळोख जाताना अंतराळाल संद्र मेताना एक सूर कोण म्हाका बघता तुका चिंतून गायता गायना संज वेळा काळोख जाताना अंतराळाल संद्र मेताना एक सूर कोण म्हाका बघता तुका चिंतून गायता गायना हो मारिया मोगाच्या मारिया माई पसाच्या दरिया मुझी वकल जाऊं मुझा खुशी जाऊं मुझे नाव तुझे जाऊं मारिया हो मारिया मोगाच्या मारिया माई पसाच्या दरिया मुझी वकल जाऊं मुझा खुशी जाऊं मुझे नाव तुझे जाऊं मारिया तुझे नाव तुझे जाऊ मारिया आणि हांगासर आता आपण डॅन्स प्रदर्शन आसा ताजे उपरांत हे जाल्ल्यान ते फॅमिली डान्स आसा वेगळी
दया करून बँड इले स्लो करचे. हॅलो मेलविनाचे बँड इले मोटवे करचे उपरांत तुमकां परतो अवकाश आसा. हांगासर 2 डॅन्स बाकी आसात. ताचे उपरांत परत बँड सगळो वेळ आसतले. देव बरें करूं. आनी आतां तुमचे मुखार बाय अर्शल डॅन्स घेवन म्युझिक. बघा जेवण जाल्लेंस ते प्लेट बरोवंक वेस्ट काउंटर आसा. गोश्यो खंय दवरी नाका ते वेस्ट काउंटर लास्ट आसा थंयसर तुमी प्लेट दवरचे आनी साकार दिवचो. हॅलो गेटी लागसर हँड वॉश आसा. थंयसर हात नितळाय करूंक तुमकां अवकाश आसा. थंयसर वयचे आनी ते वेस्ट काउंटरार तुमी बश्यो दवरच्यो आनी तशेंच हात नितळाय करूंक गेटीच्या लागसर थंयसर तुमकां टॅप आसा. आणि हांगासर आता फॅमिली डॅन्साक आयती आसात. सक्कट डॅन्स कोणाक पुरावा भाग घेवंक तुमी आयते रावचे हांगासर आनी थोड्याच घडी आनी तुमचे मुखार डॅन्स सदर करतात. जागताना लिल्ली सगळं रे दिसत पळून तुझीच लिल्ली अल्ली किल्ली कंडर लिल्ली ಎಂದು ಹುಡಲ್ ಪನೊಂದುಂಡು ಅಲ್ಲೆನು ಕುಡಿಯರೆ ಮಲ್ಲಿ ನರ್ಲಚ್ಚಿ ಬೋಳಿ ಜರುಳುಗೆ ತಾತಿ ಹೊದನಚ್ಚಿ ತಳಿ ಬೋರಣಿಗೆ ತಾತಿ ನರ್ಲಚ್ಚಿ ಬೋಳಿ ಜರುಳುಗೆ ತಾತಿ ಹೊದನಚ್ಚಿ ತಳಿ ಬೋರಣಿಗೆ ತಾತಿ उसायेचे मळप माटो जाता लग्न वेळाचो आटो जाता उसायेचे मळप माटो जाता लग्न वेळाचो आटो जाता रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा रसा दिसा हे. Ladies and gentlemen, are you ready? We're gonna go round and round, round and round, round and round.
round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus go. The wheels on the bus go. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. बँड वाजता भेंडार घालता संगीत सुवाळो मन तळता काळजांत बोलता मोगास उमाळो बँड वाजता बँडार वळता संगीत सोवाळो मन घालता काळजांत भरता मोगास उमाळो नाच 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 आमी नाचोया काळजाची दारां उसोवया मोगाच्या दगीन लासोया जैव आमी नाचोया जैव आमी नाचोया हॅलो अपूर्वाचे डान्स प्रदर्शन केल्या सर कुटुंबादरांक देव बरें करूं आणि असा रोज बँड बेटपे तुमचे मुखार मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पर्यंत सगळो सुटून गेलो रे जीवान सुरू जावंक लागला बे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पर्यंत सगळो सुटून गेलो रे जीवान सुरू जावंक लागला बे आज काजरा पयले बायले पयले पवटी पेडताना तुझ्या सोबायेक पिसवून गेलो रे मोग 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 म्हणून पाटलान येताना एकाच मारान मोगान फोटले फ्रांसेजारांनी वट्टून मेळ्ळो माटो घालो रे पाद्रीन आमचे काजार केले तशी काजरा जाऊन बायल सांगीची येताना 24 वरय बोटलो जालो रे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पर्यंत सगळो सोटून गेलो रे जिवा सुरू जावंक लागला बे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पर्यंत सगळो सोटून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे अरे पांचार वटूरांनी कुजो पेटयता बायल म्हजी मांद्रे गरयता हांव करये बुडून रांदपाची कुंडली घासतना बायल पुनी पावडर गश्टिता तिचो वेत कितें पळोवन दोनी दोळे पावाना सकले फुडें कामाक चलता तशें गेल्ले ते सांबाळपुनी बौरो हाडटा रच्च्या दांग पाटी येना मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पडून सगळो सुटून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे मोगरे 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 म्हणून मोग केलो हांवें मोगार पडून काजार जालो रे येदोळ पर्यंत सगळो सुटून गेलो रे जीवन सुरू जावंक लागला बे मोगाचेनो हांगासर रोज बँड बच्चे तुमचे मुखार आसा दायकोन नाचोंक कोणाक जाय तुमी दायकोन मुखार येवचे
तशेंच नवे सैऱ्यांनी जेवण जाल्ल्यांत हांगा येवन बसचे आनी हांगासर आतां डॅन्स प्रदर्शीत जातलो नवे सैऱ्यांनी साकार दिवचो. येऊच्या सणवारा म्हाका मेळ्ळी गणपरा राखून रावला हांव वलेन्सिया ताय करून नवे सैरी ताय करून हांगासर डॅन्स करचे नासतना मेळ्ळ म्हाका सुका नासतना एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा तमशे तमशे घाल तुझे फुगरे तोंडाची पळून ते अपुरबाईची सोबानीत आतुरायन तोळून तुका ते राखून रावला दोळे मुझे तमशे तमशे घाल तुझे फुगरे तोंडाची पळून ते अपुरबाईची सोबानीत आतुरायन तोळून तुका ते राखून रावला दोळे मुझे एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा लजी नाका गो बाई रकय नाका गो लोकांक बाई उजोलाही गो पप्पा कडे सांगून वचून जावं ताका सोडलं वोकल बाई नव्या सैऱ्यांक घेवन डॅन्साक मुखार येवचे. लजी नाका गो बाई रकय नाकाय गो लोकांक बाई उजोलाही गो पप्पा कडे सांगून वचून जावं ताका सोडलं सोदचे नाका दुसरं कोणाय गो एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा एल्वीरा एल्वीरा तूं नासता जाल्यार हांव वीरा.
आता तुमचे मुखार एक अपूर्वाचे बॉस घेऊन येता अर्चना सर्वांच्या खाली असं शिवर एक गडी हांगसर आता अपूर्वाचे बॉस मुखार येता.
बिलकुल गोवा पूर्वेचे पद गेलेले सांगत सर एक पुढे जोरान तालयांचो शिवर आतांत कांय ना तर देव बरें करून पद गेलेले तुका हांगासर रोज पॅन्ट बसते परत तुमच्या मुखार आसा हांगासर नव्या सैरांक आवळो दिता वखल बँड घेवची नव्या सैरांक सांगता आणि एक अपूर्वायचे डॅन्स प्रदर्शन करचे थंयसर नव्या सैरांक सांगत दिवंक आमच्या कुटुंबाचे संजय आसात सक्काळी वेची आनी थंयसर नव्या सैरा सांगता डॅन्साक सांगत दिवचो गवर सगले चरके बाबा मोगर पडताना हांवें थोडी उर्बा दाखयली गांवांत आमचे इतले चोपी चेडवां आसतना करी कुटून बोंबय उडयली सोबायेची मावली खूब पसंद जाताना इगर्जींत चीट वाजयली आमचे घरचे तांचे घरचे उकले म्हणटाना कजाराची गवजी गजयली कजाराच्या पयले राती मांद्री सोडून येताना मांद्रीचे न्हिदोन बाबा बायल म्हजी आयकना तरणाची गजरी ना तर बिलकुल लावून इच्छिना कितले हांवें समजल्यार ही बायल म्हजी आयकना कजाराचे पयले राती मांद्री सोडून येताना मांद्रीचेर न्हिदोन बाबा बायल म्हजी आयकना कर्लनाची गजरी नाचता बिलकुल आवडीची ना किती हांवें समजयल्यार बायल म्हजी आयकना रसनाराई गर्भ कशी सोसची कळना पयले म्हाका कळ्ळें ना म्हूण मोगार बोडताना सुरू सुरू इतले तर मुखार कोण जाना बायल म्हजी बदलूंक आयकना कित्या एक वखल म्हाका केअर करिना तर एकाकी उलट उलयता मोती तिच्या गोव म्हणलो हुस्कलले ना घडये पोवटी उडोवप गोयता एक सीक कामूल लेगून करूंक कळना सांगले जारा कळीत ना म्हणटा तांदूळ कोणे वाटून दिल्यार भाकरी भाजतना भाकरी कोपून कायल जळयता गॅस मात्र जळोवंक कळटा उजो पेटोवंक कळना कजाच्या तेल रांदूंक गेला उकडो तांदूळ शिजाना उकडो तांदूळ शिजाना आईन कितें सांगला कळार कानाक ताच्या नाटवाना इंग्लिशांत संस्था गळ्ळी मायक मुजा समजना गॅस मात्र जळोवंक कळटा उजो पेटोवंक कळना गॅसाचेर रांदूंक गेल्यार उकडो तांदूळ शिजाना माईन कितें सांगलें जाल्यार कानाक ताच्या नाटवाना इंग्लिशांत संस्था गाळी मायक मुजा समजना पुरपुऱ्यांनी करकऱ्यांनी सूर्य उदयता सदांनी तूं मायसूनचे झगडे आयकता शेजारचो तो लोक सगलो कान फलयता खबरो करून वाऱ्यार उबयता पुरपुऱ्यांनी करकऱ्यांनी सूर्य उदयता सदांनी तूं मायसूनचे झगडे आयकता शेजारचो तो लोक सगलो कान फलयता खबरो करून वाऱ्यार उबयता खबरो करून वाऱ्यार उबयता
तुझ्यासारखे चेडून ते नवताचे बेला सुंदर सुंदर बाबा संताजी येता चलताना ते माडी कशे आलतानी घालता आजकाल आमचो गोविंद बाबा मोग चलवता यो रे तो ये रे मगा बरबर तो गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदां सापयता भोगले म्हज्या तेंकून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पसून म्हजे कर्णा बाकरे लटयता यो रे मगा फळफट भोगन म्हज्या अशें म्हणून सदां सापयता भोगले म्हज्या तेंकून बसून कोंगरे म्हजे केसरे पसून म्हजे कर्णा बाकरे लटयता एक दिसाचे घडले म्हणून कोणूच नासलेलो बेळान म्हाका सिग्नल करून घरान दापयलो उरपा म्हजी वटली म्हण उठलो हांव दर एकाच किन्नान चेडवा म्हाका गोपान फारयलो तसो घडले म्हणून कोणूच नासलेलो बेळान म्हाका सिग्नल करून घरान दापयलो उरपा म्हजी वटली म्हण उठलो हांव दर एकच किन्ना चेडवा म्हाका गोपान फारयलो बायलान कोण धाडता पडता आमचो हांगा मोग चलता बियान म्हजो जीव रची वाडलो दिसरात म्हजो गायलो मिस्ता वेलवो ओ मेल्लो दिसतो चेडवान म्हाका गुडान लिपयलो बायलान कोण धाडता पडता आमचो हांगा मोग चलता बियान म्हजो जीव रची वाडलो दिसरान म्हजो आयलो मिस्ता वेलवो तो मेळ्ळो दिसतो चेडवा म्हाका गुडान लिपयलो आणि हांगासर सक्कट कुटुंबाच्या संध्यानी या बायला डॅन्सान भाग घेवच्याक विनंती आसा हांगासर DJ तुमच्या मुखार आयते आसा आणि थोड्याच वेळान हांगासर बायला डॅन्स चलता देखून सक्कट कुटुंबाच्या संध्यांक हांव उलो दिता नव्या सैर संगता डॅन्स प्रदर्शन करच्याक Everybody's hands up in the air and clap, clap and clap, clap, clap. थोड्या कोंबडे ताचे गोरेजा एकल्या उरला आमच्या चिडून गायला त्याचे नाव व्यक्त हरते कुठे बोलता फुगासा हाताचे सुखाचे आपल्या देशाचे चंद्रसारखे रूपाचे संकटाचे सकाळचे सुखाचे चंद्रसारखे रूपाचे That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal. You said it's over. Yeah, Katrina. Nada yung china. Yeah, Katrina. Nada yung china. Kapag kalatang may borta, may kalta, pandra, chakarana. Laging sikweta. Yeah, Katrina. Nada yung china. Yeah, Katrina. Nada yung china. Kapag kalatang may borta, may kalta, pandra, chakarana. Laging sikweta. Sakli सोन्याची निपुरी कोणाची सकली सोन्याची निपुरी कोणाची त्याची ऐसती लोडी आणि कापूसती मेवडा निपुरी कोणाची त्याची ऐसती लोडी आणि कापूसती मेवडा निपुरी कोणाची मी तुम्ही सजारा होता पसरा
रोमियो रोमियो कल के रोमियो भोली शक्ल वाले सारे के सारे परे पियो रोमियो रोमियो भड़के प्रेमियो काहे गले पड़े हो बिन बुलाए बारातियों सर से पैर तलक बेतहाशा हुस्न से भरी Maria Pitache, Maria Pitache, Maria Pitache, everybody. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache. बघून पोरवांच्या दिसा मेच्या एका तारखेर रेस्पेर हावसांक बेसवांक उबी रावता तेजे करून कुटुंबांच्या लागीं विनंती आसा 8 वरां पयले तांच्या घरा येवन पावच्याक तशेंच 8:30 हांगा बसाची वेवस्था आसा तशेंच 10 वरार फेरमानवरच्या सा बस देंवंक सावन पडल्या देव मंदिरांत रेस्पेर आसा ताजे उपरांत बसाची वेवस्था 11 वरार आसा तेजे करून सर कुटुंबांतरा लागीं आनी वोवल्या लागीं विनंती आसा 2 बसाची वेवस्था आसा एक 8 वरार तशेंच आनी एक 11 वरार तुमी सर्वांनी बेगीन येवचें जर व्हंकलेक बेसावन दिवंक तुमी रेस्पेर देव बरें करूं Por